And yes, we need to expect, and expectations are from our Creator, not from anybody else, not from any person. Thank you, Jesus. And He is a faithful God. Whatever it's written, that is His will. And Burelaha, that He says, whatever the promises are the will of God. Thank you, Jesus. If it is said so, if it is written, and that's done for us in Jesus' name. Whenever you want someone to agree, if no one is there, you have the Creator inside you. Just say, Holy Spirit, I go in agreement with you. That yes, my son, my daughter, my spouse, they are gone for that work. And I agree with you that it's done for them. It's done for us. Because it's written in Isaiah 54:17, no weapon formed against me and my family will never ever prosper in Jesus' name. I declare it, Holy Spirit, because it's written. Thank you, Jesus. Sister will read that, Sister Jonina, Isaiah 54:17. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. No weapon. Yes. Are कसल्याय आत्याना केन्नाच येस मेळचे ना. Amen. तुजेर आरोप करूंक नितीशाळी कोणूय चोर आपलो ताळो उबारलो तूं ताका अवगो करतली. सोरेस्पराच्या सेवकाचें दाय घे. गळायेच्या नीतिवानपणाचें येस दोय. ताका दिता तो हांव घरी ताचो सोरेस्पर. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. So, this is the scripture where Lord is saying, no weapon formed against you, your spouse, your children. एवेळार तुम्ही कसले बार घेवन येले चिंतनाचो. But Lord, मुगे भुरगो, मुगे गोरकार, ती आहाय थिंगा, yes. But उतर कित मोठा हिंगा, कित बरयला हा. It's written that no weapon, तुम दिसता सगळ्या आटीन, हें जायना, तें जायना, तें जायना, तें जायना, हें कित केला, तें कित केला. It's not our concern. Our concern is what is written. That should be our concern, what is written. It's written, if it is written in Isaiah 54:17, no weapon formed against you, your spouse, your children, it's written, it will never prosper in Jesus' name. And you have to declare it by going in agreement with the Holy Spirit. Lord, I agree with you, Holy Spirit. It's written. 1,000 may come against you, 10,000 will come. It's written, they will come. But the whole army of the Lord is fighting for you and your family in Jesus' name. And that is why I rejoice all the time. Thank you, Jesus. These promises are so beautiful. When we go through the fire, no matter what, when we have the promises, we know that our Lord has already fought the battle. No matter what battles are rising up, we are sitting here, some battle will be rising up there. But we know, let it rise up. 1,000, 10,000, they will fight against themselves and they will perish over there. You just focus on the word of God over here. Etole, but the akunu confuse atole evelar. Because in spirit, the whole heaven and earth is fighting for us. Amen. Because the word of God says, and we know that all things are working together for our good, for we love God. Anyone is there who doesn't love God? You would not have been here. The word says in Romans 8:28,
And we know that all things are working together. The heaven and earth is working together for our good. Why? Because we love God. Anyone is there who doesn't love God? This promise will not work for you. If you love God, then you have to be confident in His written word. Thank you, Jesus. And we know that the heaven and earth is working together. The things which have come against, the things which are working, all are working together. Right now, it's looking that it's not working for you. But my sisters and brothers, it's working for you. Because the word of God says, and what the word of God says, that's the will of Lord. Amen. Amen. So be confident in the Lord. Thank you, Jesus. And we know that all things are working together. All things, not one thing. Lord has not said that thing which is working right now, it's working for your good. Lord is saying it's written, all things. You and I see it's not working, but it's working for me behind the scene. Thank you, Jesus. It's working for your good because you love God and you are called according to His purpose. Amen. Amen. Thank you, Jesus. You and I have a purpose on this planet Earth. Thank you, Jesus. Let's find the purpose. Jesus also found his place in Isaiah and in Luke. When he opened the scroll, he found his place. He declared, Luke 4:18 and 19. Isaiah 61. We'll go there, sister. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. My God, Himself has anointed Him to proclaim the good news to the poor, to set the captives free, to give sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen, amen, amen. This is our place. Thank you, Jesus. And this is the will of the Lord for you and for me. This is the purpose for what we are called. In Jesus' mighty and glorious name. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. I might be getting a little emotional because, emotion. Jesus also cried. Praise God. And after brother has died, I've come for the first time. Thank you, Jesus. Brother Al said, thank you, Jesus. That senior will come with her husband and children over here and give the testimony. Thank you, Jesus. And yes, this is the first time ever my husband and will be there with me sharing the testimony. First time. And it happened so that it's the first time in Panino or anywhere else where I will be with my husband and children after, coming back from Poland. Thank you, Jesus. Come. Praise God. Isha, come. Even. So, this is my family where we glorify God. And the glory of God is this. Thank you, Jesus. All glory, the highest glory belongs to only to our
create Abba Father, Jesus, and Holy Spirit, that always brother said one thing, Vinya, you will come here and you will testify God, what God, the goodness of God and the glory of God is shining in our marriage, in our family. We declare it in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Jesus. You have to say. Thank you. Yeah. Welcome. Praise God. So, thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Last night, as I was sitting with the Lord, and Lord reminded me this month, I'll have to check. This is the month. He said, right, this month when I had come back, it will be. I'll have to check that I had given my first testimony in 2023 over there. And spoken Konkani kota or English and all English or Konkani? No. Sister took English kona jala, you know. Na, I amak Konkani kota so mat ekla lagon eklo mak important. Songla kota, praise God, thank you Jesus. It's not crowda barauspanna eklo important, okay? Thank you Jesus. Tukala aning God tukolo pasodita poitatmo. Sobla kulitala poitatmo. Thank you Jesus. So 2022 is rather, you know, मुझे journey start चली 2022. First day when I was going, Sister Jonina was there. Or knalo think like, कि बसी तेज कोतली, like you know, say मुड़े like you know, two sides and all like, Auntie and Sister Sandra, I like you know, I was in my मुझे own tension घेणे नाही, सारखे tension आस नाही, तेशको हल्ला बसीन. पारा वयताली, मग कोणागे कितें आयकपा नाका, मग ते कोण ती सुद्धा विचारपा नाका, लायक यू नो, म्हाक मुगे मेळपाचें, मुगे मिरेकल जालो म्हाका, केदो काय पावलो जालो म्हाका, आनी ते ब्रदराके यू नो, दिस इज आ स्पिरिच्युअल फादर. सो तीन तो येवपा लागलो, सो हांव अडकना आलोलें आनी सांगलोलें लायक यू नो, लायक आयकलोलें. बट नाव आत जे हुंया हांव आत अंडरस्टँड जाता की everything is done on the cross. And the Lord, the Creator is inside me. You know, He's the same Creator who reveals things. But you know, mag shortcut जाय ahloली. Mag shortcut जाय ahloली. मगे, like you know, instant noodle म्हणay. आता केलो आता. Fast, instant. Mag hard work केलो ना कहलो. My husband, he was in Poland alalo. And team would get that on takli aloli. No, sister. They just shut up. Thank you, Jesus. So, marriage, the family, my husband was in a sickness where the doctors had said the name schizophrenia. But you all have seen the glory. Just now he was here. He's there. Nobody will say that, you know, he was on, and there is no trace. That trace sudha nate. Praise God. Yes, the facts. So let me take him
as you all have seen the glory of God. Thank you, Jesus. Praise God. So, a hopelessness state. Hope na. Sarko hope na lo lamak. Kite ngai noitale, kite hobor sudah na hui noitale, kit kotale. Hui jat tinga daw matale. Kite mag mugele jai jalo jai ata answer dimak ata. But answer is already done on the cross. It's already done. Thank you, Jesus. But the knowledge mer pak and ing pau pak, there is a hard work. There is a hard work. And Hebrews 11:6 it's written, only faith can please God. Kit mula? Faith can please God. Bawarta beri koracan tebak manuk zaina. Itiap tebashi vetanani dev asamon. And apna gulo matalek tukamon bawat zai. Amen. Only faith can please God. And those who approaches to the Lord, those who go to the Lord, those who go to his throne, must believe that he exists. And he is the one who rewards you and me. Amen. So if he says only faith can please God, so why are we pleasing him? Bawarta biret bapak putagan puitatmyak manuk zaina. So bawarta virek tak manu zaina chalya. Why are we doing so many things? I'm not saying that praying, fasting, upas korya, umketes kor mutole, dimgan magya mutoli. Okay? Inga tinga, like I was there, okay? I was there. That is it's not, amunake, that's the problem. But understanding is understand japa. Okay? The understanding has to come. Why am I doing it? Kita lagon kota, merpa lagon kota, it's already done. It's already done. Pursache Jesun mule, sompadle, sogle, sompadle, kit sompadle, to get duk, to oite kosh sompadle. But ting pau pak, there's agya pau pak, only the word of God is very important. Or truth, Janja pak, it's very important. Thank you, Jesus. And all glory to this truth. Glory munchandi now, aaj. Devak. The word. Thank you, Jesus. Praise God. So, everyone, so all of us, anyone who has the Bible has the truth. All of us. Anyone who has the Bible has the truth. Or Bible mukaha sumukha truth aha. But everyone who has the Bible need not necessarily they know the truth. Because the word says if you know the truth, then you know the truth. Truth will make you free. Amen. So what is it? Sogle amko Bible ha, but sot aha amko aha. But it no sogle kore tu titu osna. Tu titu study tu time to get everyone darako amko Bible ha. Everyone has the Bible. Thank you, Jesus. Okay? We have the truth. Ahat. But
everyone who has the Bible need not necessarily they know the truth. It's written, when you know the truth, truth will set you free. And it has set me and my family free. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Because it's written. In Gospel of John 8:31 and 32. Who are mutai kon tege disciples ni? Who are his disciples? When we abide in the word and the word abides in us, jena a word utar rahate, ami वेळ सारताय, ते उतरा बारा बोसन होली स्पिरिट सांगताय, गिव मी द रेवल्यूशन, अंडरस्टँडिंग दी म्हाका, शिकोय म्हाका. कित्या जेन्ना जेजू उतर दितालो, टिचींग दितालो, he used to teach in parables mostly. And मागीर तेगे शिसाय ते कित म्हणटाले, आमकां समजोनी दी उतराची. Yes, आमकां शिकोय, आमकां समजोनी दी, आम अंडरस्टँड जाल नाय. The same way, I am ule ek party. Jesu, I want to know you. I know you. Or God to kaunjana to Deo creator. But I want to know you. Who are you? And today, he revealed himself. The same way, he is ready to reveal himself. Thank you, Jesus. But it's upon you and me. It's upon you and me. Do we really want to do that hard work? And when you do the hard work, there is no stop. Thank you, Jesus. We need not go. Yes, it's important to go for the Bible classes what we have now. But you yourself, the Lord will be revealing what is coming next. I will share why am I saying so. Thank you, Jesus. So, जायतजान मुको इंचारपा लागुले, like, तू कितको कोटाले? तुको कितको उलोवपा लागलो? हुई ओस, हुई बोस, कित जाताले? तुम आम कितको येतोली, हुई सो येतोली, कितकोन सगले म्हाका पयले रिवील जाल केलोले पळयतात तुमी. हांवें आखे बूक बरयलो हाय, डेट घालून सुद्दां. So how it is? कितको जालें? It's this, yes, connected. Everyone is connected, Sometimes we say, as I started, I wanted to mau gelo le para, like, kita muge go huya lo to habar nahla maka. Like, jait or saling, like, COVID elte don like separation jalole, like, COVID ele to tinga aminga ani to काम कोता 24/7 American company magi Poland company dati time tinga disa time tege inga. So the stress, he was under stress, and because of the stress, and I've seen when I went there, it was an evil attack, and God was here for me. Ma खबर ना तुम चोयले जाल्यार आमगे भुरग्यांक येता हिंगा हुई सेशन जाता थिंगा वयताले. सो वयताले ते दोना the Lord, Exodus 14:14 मेळ म्हाका पयलो scripture, the first scripture where when I was not in the word at all, आनी हांव बायबल तेच कोताली आनी हांव मुगे भुरगीं आहलोलीं धाकली. तो बाब आहलोलो 3 वर्सांचो आनी बाय आहलोले 5 वर्सांचे 5.5. ते दोना तेच कोयल म्हणटरी हांवें म्हणलें बायबल स्टडी कोरया, बायबल रीड कोरया. बायबल अंडरस्टँडिंग नाहलोलें,
but read kotale. एक दिस Exodus 14:14 मध्ये म्हाका I the Lord will fight for you. Just be still. Amen. हांव खूब सोर्वेस्पोर. Thank you, Jesus. Sister, सोर्वेस्पोर झुजलो on the cross. Thank you, Jesus. And give me your hand. You know. Thank you, Jesus. Praise God. सर्वेस्पोर मुटा आपण झुजल तुझ पासत. Just believe it. Thank you, Jesus. Praise God. The Lord has fought the battle. Just be still. Thank you, Jesus. Jekitu oisdani. Thank you, Jesus. Shihanda kora kora shihanda kora. De kora fate shihanda kora hate kora hate. Shihara fakero. Shihara kora fat kora hande shihanda kora. De kora hande shihara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. De shihandara. Rekera kora. Thank you, Jesus. Jesus loves you. Sorbespers mota. How good Zuzota and Zuzolo. Dano, it's there. Thank you, Jesus. Praise God. I modun hoy tatmen sanglo like eklo, you know. Thank you, Jesus. तो जाना अपने के दो हूँ यहाँ आऊँ यहाँ लौटेंगा. Believing side. Believe the promised land is yours. And we believers take it by force. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sister Exodus 14:14. Moritra. Sister Inko Ritkos. Ce pasă solo șapte. Amen. Muta. Tekla tuk dila. Thank you, Jesus. Auno kahlole. Peto jana tu kit oita. And thought scripture maka tuk dipa lela confirmation that say this all the time. Thank you, Jesus. Praise God. So, jena muge journey start kotam. Para gele, you know, sister ti sogli aloli. Basi oita muge, ma kedo keting paon, kedo kete brother ko uluing, mag sanglo jalole, like you know, chaiti. Ako, like it was full packed. Mar kedo kay, to kid dite sudah muge kanaos na lole. Ikaw jana, awi tingah lole, tuing yeta, bosota. You know, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Oh, doubting with the Lord, the journey is beautiful. Acts 16:31 muta. When you believe in Lord Jesus Christ, you and your household is saved. Amen. Thank you, Jesus. Diye naka, gabro naka dui. Apan tu kena sanpana sotsona. Amen. Thank you, Jesus.
back to the testimony. Jenna gele mak, kedokai mak zai, मुगे कॉलो जाय आसलो म्हाका मुगे गो हुंय आहा कित कोता कित कोता हुंय आहा हुंयच स्टेटीचे आहा जाय काय आयको म्हळ्यार एक कनेक्शन कट केलोले आनी मुगे गो बाय ती म्हाका सांगना आसलोली तिंगे तोंडांतल्यान मेनी थिंग्स वे हिडन कारुका आसलो म्हणे मेनी थिंग्स इन द डार्कनेस बट वेन आय केम इन द वर्ड एवरीथिंग जेन्ना हांव उतरां येयलें सगळें उजवाडो येवपा लागोलें थँक यू जीसस आनी आज हांव कोंकणीन दिता कित्याक टेस्टिमनी लास्ट टायम 2023 हांव ब्रदरान स्पेशली जिने यो पोलंडचो येल मुटरी ब्रदरान सांगलोलें आज तूं दी आनी ते दिसा हांवें दिलोली आनी आफ्टर दॅट हांव आज येयलां नॉट आफ्टर दॅट हांव येतालें उतर ब्रदर दिता तेदोना आमगे ब्रदर रेमन दिस इज ब्रदर रेमन दॅट इज आवर स्पिरिच्युअल फादर इज डिफरंट तो ब्रदर डिफरंट दीस आमगे ब्रदर रेमन दिता तेदोना हांव येतालें मुगे भुरग्यांगेन बसतालें बट एज मुगे मिरेकल सोदपा येयलें हांव मुटाय ते भाशेन उतरां मोगान पळ्ळें Amen. And it stopped na जालें म्हाका मागीर there was no stop after that. It was no longer mugel the manifestation core. The journey took a turn, a different turn. Thank you, Jesus. So it took a different turn in my life. So जेन्ना मुगे मिरेकल सोदपा गेलें मिरेकल मुगे मिलाक सोदपा हांव जेन्ना वयतालें तेदोना म्हाका कळुंकुना की हांव इतू क्लोज मुगे एनकावंटर एक म्हळ्यार म्हाका एनकावंटर जालो जेस बाप पुतान पळयतात मो थँक यू जीसस दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लायफ इज टू हॅव एन एनकावंटर विथ आवर लॉर्ड एनकावंटर जेसे जेन्ना आमी काजार जापयताय तेदोना आमगे गोरकार जेन्ना आमी उलोवपा लागताय रिलेशनशीप बिल्ड जाता मागीर काजार जाताय वी नो आनी ते रिलेशनशीप म्हणचे एक लेवला पावता जूय वी नो मुगे गोरकाराक कित जाय कित ना दॅट ते हांव जाणा मुगे बाप पुतान पळयतात न्हू ही टेल्स मी तो सांगता कित जातोलें which direction to go. He leads me. And things which are going to happen, that also he reveals because it's written. आणि कितें डिसिजन घेता जाल्यार सुद्दां I always go back to the word. When it's the same Lord, the same tugelo and mugelo. So if it has worked maka, I need not go to anybody else now. I go to the Creator. I go in the presence. I go in my room. I just ask the Lord. He talks. There is an audible voice as well. There is when I open the Bible, Jenna talk and that maka I open the Bible and mostly I open the Bible and I ask him. He talks exactly what to do. He guides me. He gives me the instruction and when I follow those instructions, there it is, the manifestation. Amen. Jenna to sangota atuk sangil tena Exodus 14:14 morit raw.
तूं मुडीत रावता थिंग तुगेले this is the first instruction. तुका instruction मेळ्ळा तूं follow कर. जशें म्हाका मेळ्ळें instruction जेन्ना हांव बसून पावली एशें को सेम टिचींग जातालें आनी थिंग टिचींग दिता तेदोना ब्रदरान सांगिल्लें टिचींग वचना मुगे काना कांय काना वचना कितें दिलो तें सुद्दां म्हाका खबर ना म्हळ्यार एक मुगे हॅबीट आहलोली हांव नोटबूक न्ही घेवन बरयता and that helped me to open my that veil to be torn and the spiritual ears मुगे open जाले. It helped me. Thank you, Jesus. So that day, this na makite ugdas aha esmon, but the main thing which was there, brother and sanglo the instruction, I'm the body of Christ, the scripture dilo. I'm the body of Christ. Satan, sickness, sin, curse have no power and authority over me, the scripture. Amen. And then mule o muday tum आता आजचोन घरपावत मुळ्यान तो मुडाय आनी तेज्या पयलो ब्रदरा बरे गेलोले सांग म्हाका मुगे कितें मुगे घोव हुंय आहा तो हुंय आहा because I was in fear. Now I am, there is no fear because it's written perfect love cast out every fear. 1 John 4:18. Perfect God cast out every fear. So God is love, 1 John 4:8. And if we say 1 John 4:18, perfect love cast out every fear, that means a perfect God cast out every fear. I did not had, it's not like, I had fear inside me. I was totally into fear. सारके चड भिरांतीन रावता हांव. भिरांत सारके चड कितें जातलें कितें उतर मुको नाहलोलें एक उतरां ओडोक नाहलोली समजोणी नाहलोली उतर म्हळ्यार नाहलोलेंच आत उतर आहा आत मुगे जोयती म्हूण जिवीत जियेता कितें उतर रूल कोता तो भिरांत रूल कोना म्हाका कित्याक I have disconnected. First of all, हांव दुसऱ्यांगे खबरो सांगना हांव मुगेली खबर सांगपा येयला. I have disconnected with the world. कितलें जाय तितलें घेता. Okay? Somewhere earthquake येताय or something, we need to pray. We have an intercessory prayer group. We pray. What is not needed, I do not agree or I do not accept it in my life. जाय तितले वर्ल्ड जेन्ना वर्ल्ड आहलोले लोकांगे आयकताले कितें जाता तें दिसती पडटाले आयकताले मुगे सेन्स मुगे सेन्स मुगे इमोशन मुगे फिलिंग्साचे वयताले. I was living a defeated life. सारके defeated life, a destructive life. मुझे एक मुनीस जो भिरांते नाहा एक जो मुनीस भिरांते नासोता एक आटेन he will have no peace, depression, yes, depressed all the time, depressed, yeah, emotional plague so governing me, the emotion, the feelings were governing me. So I was in depression. माशी कितें खबर येयली घोवागे बोनेला येतलो म्हूण तें चिंतिल्लें जाल्यार palpitation टाक 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 टाक. Yes, of course. Why? Because मुकोरे उतर नाहलोले. Thank you, Jesus. एक स्क्रिप्चर सुद्दां मुको नाहलोलो. Thank you, Jesus. Because it's written that we cannot fight thoughts with thoughts. चिंतनान
चिंतना फायट करपा जायना. It's written in Gospel of Matthew 4 onwards. जेजू झुजलो त्या दुश्मना कडेन not with the thoughts but with the word of God. आमकां आहाची. Do we have the word of God with us to fight a battle, or not a battle? Battle is already fought by our Lord. He is victorious. Or to fight the thoughts. Thank you, Jesus. आमकडे ताका लागून तुका ते उतर दिला. ते चिंतना तुका चोर सतायताय न्ही. ते चिंतना सांग. He's already there. ते मुडपा जाय जे Exodus 14:14. कूद सोर्वेस पोर मुझे पासत झुजलो. No sister tanto we are living in a new covenant. आमी आदले कोरारान नाय. आमी आता नवे. That is we are living in a better मुळे so that it's very small, but the Holy Spirit is inside us now. Okay, praise God. So कूद सांगपा जाय ते तोकले तोट येते तेंका कूद मुगे सोर्वेस पोट झुजलो चोय ऑन द क्रॉस झुजलो आनी ते म्हळ्यार सगळे सोंपाडले finish. When I understood the finished work of my Lord, there is no end, brother. Thank you, Jesus. The same thing when you and me, when we'll understand the finished work, you'll see my life is worth living with God. Amen. Thank you, Jesus. Life is worth. I was saying, Kedo motokai. Praise God, brother Asada. Thank you, Jesus. But life is worth. And I was saying, Lord, every second is worth. We go out, we just see how can, what Lord has said. You are blessed to be a blessing. The time is very less. The harvest is plenty, but the laborers are few. So, brother, Lord has chosen us. We are blessed to be a blessing in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. I don't know what you're going through, but the Lord is saying, brother, you are blessed. You are chosen. I've called you by name. You are mine. Amen. You have a purpose. And let's fulfill the purpose of the Lord. Thank you, Jesus. Brother, harvest is there is plenty, the harvest is, plenty, but the laborers are few. So the laborer is you and me to go to the ends of the nation. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Whatever the Lord says, I have to, te sangpa poda kitia. I don't know kite suddenly eta huiche huyoita potuneta. Thank you, Jesus. So yes. So para geloli ting ahloli bosan shinkon. Ani ting son amge sogle going warriors ale stage chen amge spiritual father. Okay. Ani ten mule ki कोणूय एकल्या कडे नंबर घेयाय. Whom the Lord तुम दाखयता तेको नंबर घेयाय तेगेलो वचोन हप्त्यान सगळे आले. Thank you, Jesus. And then मुळे नंबर घेयाय.
And it's very important connect जावपा ते नंबर घेन तुम उलोवपाक कित्याक आमगे दूख जो संवसारा आहाय तेंको उलयताय न्ही जेन्ना आम संवसारा आहाय तेंको उलयतली ती खूंच नॉलेज दितली आमकां एक्झॅक्टली जेन्ना तूं कनेक्ट जातलो ते मनशा कडेन जो उतर आहा तो तूं खूंय केसो नॉलेज दितलो Praise God. And that was my day. Muge to this. Na korpa tinga. Things on muge start. Thank you, Jesus. Jekit sangtale, I sogle, follow kele. So, follow korpak, it's very important. Jena kon sangota, te kit sangota, it's very important. Kitya तो मुनीस नी जेना तो पवित्र आत्मा सांगता जेना मुगे हांव जेना गेले तो कित सांगते लायक नाव आत्माक अंडरस्टँड जाता तो ब्रदर और तो सिस्टर नी तो द ग्रेटर इज द वन हू इज इनसाइड देन द इवल वन हू इज इन द वर्ल्ड सो द होली ट्रिनिटी आमचे भितर आहा तो पवित्र आत्मा तुका रिवील कोतलो एंगेन चूज because our battle is not with the flesh and blood. Our battle is with the evil powers in the heavenly places, the authorities, the heavenly, the evil spirits who are operating in that person. Amutai principalities, the authorities, in the highly, high. So amkit आणि फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडरस्टँड जाय मुगेले जूज सिस्टर जोनिना कोनी म्हाका दिसता ते मुको कुसडेंपण कोता ते मुको उलयना ते मुजे बोगलांत घाता ते बट ते न्ही ते बिकॉज इट्स रिटन दॅट ही एंड आय वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड इफ ते जाल्यार ते मुटाय जाल्यार देवागे उतर फॉल्स जाले करेक्ट जेन्ना हांव मुटा की ब्रदर मुकोड लायक बोगलांत घाता ब्रदर मुको मुजे रागार आहा झुजो येता तो येना तो तुगे तो भितर आहा तेजो इवल तो मुगे सुसेक पाड घालपा येता थँक यू जीसस हे अंडरस्टँडिंग आसपा जाय जेन्ना मुगे गो म्हाका दिसतालो की तो मुजे लायक म्हाका सोण वचपाक कोतालो लायक म्हाका दिसतालो मुगे गो कोता सो जेन्ना मुगे अथॉरिटी कळ्ळ म्हाका हू एम आय इन क्रायस्ट जीसस मुको हे अथॉरिटी दिलो हा हांव ती अथॉरिटी यूज करपा लागोले दुसऱ्याको ना मुगे मिलाग मुकोडे आलोली मुगेली ती हांव झुजोलें आनी हांवें चोयलां मुगे गो इट वॉज लायक इवल्स कितको आम दिसता कोण मॅनिफेस्ट जाताय कोण बोवाड घाताय तेंको तेंचे भितोरी कोण इवल स्पिरीट इवल आहा म्हूण नो तुमकां दिसपाना सुद्दां ते बरे मनशाक भितर सुद्दां इवल स्पिरीट आसताय जेन्ना कोणू आमको फॉर एग्जाम्पल हांव हिंगा आहा वयता सिस्टरी बरेक आनी म्हणटा लायक बॅड वर्ड्स start kota swearing she will also if she is in the world she will also start now jenna understanding eli that when I'm in the word that I am not fighting with the flesh and blood I think boson mutala authority geton in the name of Jesus you spirit of anger this bito hato get out in Jesus name hukum gata जेन्ना मुगे तुका आर्ग्यू करपा दिसता when I go and argue with that person don't argue with that demon you're arguing with the demon yes correct praise God understand with whom you are arguing that time तुगे argument कोणाकडे
आ म्हळ्या तूं तेको जोगोट न्ही तेका लागून म्हणला इट्स रिटन आम दिसता एक ते म्हणलें आनी मोटा बट वे आर यू टेकिंग द अथॉरिटी म्हाका जाल्यार खबर नासलोली अथॉरिटी म्हळ्यार कितें प्रेज गॉड थँक यू जीसस लूक गॉस्पेल ऑफ लूक 10:19 काड्या थँक यू जीसस याचो पिचू आणि दुश्मनाची सुकडी पृथ्वी पाया तळा मस्तो हांवें तुका अधिकार दिला म्हण हांवें तुमकां वायट जावचें ना. सगळी म्हणया ओके दिस स्क्रिप्चर सारको डॉट टू डॉट म्हणया पळयास सोरो आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पाया तळाक मोस्तू हांवें तुमकां अधिकार दिला काय एक आमकां काय एक आमकां वायट जावचें ना एक दोरेकू म्हणला दोरेक तुमकां वायट जावपाना काय एक आमकां वायट जावचें ना एमेन थँक यू जीसस काय एक आमकां वायट जावपाना मागीर कित्याक म्हणटाय आमकां वायट जालें हें लागोलें तें लागोलें हॅव आय or you taken the authority? Have I taken the authority? We need to ask. Do I know, first of all, that I have been given the authority? Do I know? Do I know that law God has given me the authority? Thank you, Jesus. Do we know? That is one of my questions. आज मुगे एकू क्वेश्चन तुमकां आनी म्हाकाय बीन वयतात म्हणून जाता That is what the Lord said. Anyone who has the Bible has the truth. But everyone who has the Bible knows the truth. Amen. So let's ask. मुगे मिलाग्र हांव गेलो ते दीस सांगतो काय म्हूण कितें जातलें म्हाका ते स्क्रिप्चर बी नाका आसलोलें म्हाका सांग लायक नो आय वॉन्टेड दॅट प्रॉफेसी कितें जाता कितें जालें खूंय आहा कितें सांग म्हाका आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन तूं कितें दितोलें तें मुगे तोंड पयलीं सुद्दां उदकें जायनासलें जाल्यार मुगे तोंड उदकें जायना आसलोलें तें आतां काय बरो मुगे अंकल काय बरो सारको डॉट टू डॉट प्रेज गॉड स्क्रिप्चर दिता मुकोर एक स्क्रिप्चरूय नासलोलो मुगे तोंड सारकें जीप केलो भाशेन कोणें एशें कोन्न कितू जावन म्हणटाली उगड तोंड हें उगना आसलो मुगे तोंड कित्याक म्हाका इन्स्टंट जाय आसलोलें म्हाका सांगनाकाय बट जेन्ना म्हाका हिंग पावयलें then now I know that I have a purpose. ते येयलो तें बरें जालें ते येयलो तेजेरू Genesis 50:20 the enemy meant for my destruction destroys up a family marriage everything आखी भुरगीं हिंगा थिंगा like every finance every area the enemy had heated me from all the side Genesis 50:20 the enemy meant for my destruction but my God turned it for my good amen yes of course 20 yes it looked ते येयलो तें दिसतालें की सगळें काबार मॅरेजी काबार बिकॉज डिवोर्स वॉज फायल्ड डिवोर्स केलो मुगे घोवान ते स्टेटाचेर पावलोलें दिसतालें काजारान उरतोलें आय दिसोता गायलो आसतो म्हणून ते स्टेटाचेर पावलो आनी तीच ग्लोरी देवा गेली जेन्ना तूं फॉलो कोता इंस्ट्रक्शन थँक यू जीसस आमेन
जे उतरा बोधवी हा. Because it's written in Hebrews 4:12 that the word of God is alive, it's active, it's double-edged sword. It pierces the spirit and soul, the bone and marrow. Because the word of God, Jena out there ton ugun nalam geton. Jena get the situation. Now at sudak, especially situation in the tui mula amutan, it's written. Kita Jena daddy melo is like 1 year jala tamacha. Then now plena netale tetona. I had many questions. Last year it was. I sent to mak dilo utor, like I'll confess kata मैं kisale. I got the answers. I got the answers. It's when I believed the word of God, I received. Jenna मुगे daddy ते आम्ही घरा teaching जाता session जाता ले, ting utor elole pibiche te chutor by the wounds of Jesus. 1 Peter 2:24 by the wounds of Jesus I'm healed. Daddy मुगेले उतर चुईले. उतर दिला आमका. तर तुझे आणि मुझे रहा आज. Then believe korpa and receive korpa. Jejun mula. I, the Lord, am fighting for you. I'm fighting your battle. I've already fought it. Just be still. Tu shant rao, tu ting rao, tu ahatesh rao. But, aun sangota, tu kate utor dita. By the wounds of Jesus, you are completely healed. But then believing, tu ge upasay. Muge hogot dipache. But to receive korpache in Jesus' name. Yes, I believe it and I receive it in Jesus' name. But for that believing Sudayopak, it's a process. Ajil to count. Believe kor. Na. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Jenna tu utra time dipana, utra invest korpana. Jale uto bawat kitko etalo. Yupana. I 3 muin laile 3 muine. Akit kana gain aikpa and elo so ami charpa say uton muta Romans 10:17 faith comes by am aikota faith comes by hearing and hearing by the word of God comes by hearing this is more konkanin ख्रिस्ताचा संदेश कानार पडतो आणि तो कानार पडून भावात पोहोचवतो. Amen. So Kristacho sondesh to kanar porso. Jale am to sondesh kanar porpa oitai effort gatai teaching ganaitai will ditao boson jena oita kite every morning oita jena presence of God exactly dot muge toklan ki chatte ting utra met maka kitko meta because that relationship I have built because jena ten sangilole tum for Zephaniah 3:14 onwards. Akke muge ting akke burila lole jena awani muge burgi go muko oloi na chalo ani amuta ki chala board gan rotal and dim gan and jena ugola Bible teto maka Zephaniah 3:14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 melo and ting sogle jelole ting last scripture ha Zephaniah 3:20 Zephaniah 3:20 तो दिस पावतलो तेन्ना हांवूच तुमका वाट दाखयतलो. तो दिस पावतलो तेन्ना एकठांय करतलो. कित म्हणा एकठांय करतलो. I चोयली glory of God उतराची amen ते हांव जाण आसलोले म्हाका दिसताले की तो दुस्मान सांगतालो काबार तुवें केलां तुगे काजारी जिविता हांव म्हणटालें हांव गिल्टी आसलोलें आय यूज टू से हांव म्हणटालें हांव लायक म्हाका राग हितू येतालो हांव म्हणटालें एक कोण एक बायल नर्क सोर्वे म्हणटा हांव म्हणटा बापा सो लायक
जो उतरा पोरमोणे उतर कित सांगता ते सो बायल हांव नाहलोलेंच म्हाका जाय ते जाय आहलोलें बट टुडे आय एम लिविंग अ लायफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड I cannot I have to be submissive. Okay, Goanaka, if he did not wanted me to be here today, I would not have come. He said, let's go. Sister knows. Thank you, Jesus. I cannot, but he creator, when I say, and there is a time, seed time harvest. Mag jaya lolen jenna ao elole Poland song Juna भुरग्यांक स्टार्ट जालें स्कॉल स्टार्ट जालें तेदो न्हू म्हाका ब्रदरान सांगलोलें म्हाका टेस्टमनी दिवपा यो हांवें सिस्टर शर्मिला फोन करून सांगपा जातालें ब्रदरान सांगिल्लो हांव येता बट नो आय वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड लायक ए टायमा एवरीथींग एज अ टायम तेदो हांव मुगे गोवा लायक फोर्स कोन्न हाडटालें आसलें बट टुडे या फोर्स कोतालें चान्ना यो ब्रदरान सांगिल्लो यो बट नो I waited upon the Lord and there was a situation came when my husband is gone where he said he's talking to the Lord now and Lord made it possible, not I, because I am waiting. I am always trusting my Lord. If he says no, not right now, I do not want. I know my God's timing is the best timing. I totally depend on the Lord. जे मुगे लाइफ आयले it was for my correction. It was for my correction. And I said, Lord, I केला मुगे मिस्टेक जाल्या just give me one chance. एक chance दी म्हाका मुगे लाइफ मुगे correction करपा दी. Help me to do my correction. And I told my Lord, and he helped me. He used people. कित्या मुगे मामीन म्हाका केन्ना अशें कोन्न देवागे कितें दाखोवं ना. It was all world. जैसे हांव मुगे भुरग्यांक आतां लायक एक म्हाका दिसना केन्ना लायक मुगे मामीन म्हाका दाखयलो म्हूण देवा केलें हांव मुगे मामीगे अगेन्स्ट कितें म्हणा बट वॉट आय एम सेयिंग इज एवरी मदर एवरी पेरंट लॉर्ड हैज गिवन responsibility. ना आज शिकवला आता ना पोल नानोले पोल दोतो नाही शिको पोल नानोले पळयतात मो जेन्ना प्रेज गॉड आता प्रेज गॉड सो जेन्ना आमी आमगे जेजूक दोनी सोनवंडा लॉर्ड गॉड एंड सेवियर मानताय तेदोना वी आर बोर्न अगेन सो देन वी आर नो ते तुजे आनी मुजे हाता आत मुको आहलोले फसरा पोतून वचपाचे बट नो मुगे मिलाग्र मेळ्ळी म्हाका न्ही मुगे मेळ्ळी मुको आहलोले फसरा पोतून वचपाचे ओयंग रावपाचे ना कित्याक म्हाका मुगे मिलाग्रे हाटल्यान गेले म्हाका मिलाग्रे पळना ते ती हांव जाण जालें ती ऑलरेडी मिलाग न्ही ती ऑलरेडी डन म्हूण पयलें जेन्ना आत म्हाका ओळख मेळ्ळी ते उतरां जे उतरां आहा ते आनी हुंय तूं गेल्यार तुका मेळपाना ते सॅटिस्फॅक्शन ओ वॉट यू कॉल द लायफ इन fullness. जेजून मुळा the thief comes to kill, steal and destroy. John 10:10. But I have come to give you life in abundance. That life I have got only through the word. That is through Jesus. And I do not want to lose this life in any cost. तुमाक आको संसार दी तुमाको आके दी म्हाका but I डाका I want the word. तुमाक एक दीस हांव मागोता जेजू पयलीं पावत तुमाक दीस आको दीस दितालो आत म्हाका तो टायम आनी तो आतां आम मुटाय आम बॅटल वयताय तेदो ना तो टायम आसोता बट आम कोणा ते आनी तो टायम जेन्ना इन्वेस्ट केलो मुगे उतरांक तेच पळोवन हांवें चोयलो प्रेज गॉड
सगळे आहा आतां घोव आहा ते लोक लायक सगळीं म्हणटाय घोवा टायम दिवपा जाय भुरग्यांक टायम दिवपा जाय तें करपाक ओय हांव पळय जाता म्हणून सांगता तूं कर म्हाका तूं फकत टायम दी तुजे बारा बसून तें रिलेशनशीप वाडोवपाक आनी कांय नाका म्हाका थँक्यू जीसस 24 hours आहाय आमकोरे 24 होर आहाय ओय 24 होर आहाय आज इच्चा रे आमी 24 होरां आम कित कोताय तें न्हिदपा इम्पॉर्टंट बट जेजू म्हणटा जेजू जेन्ना गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू 26 41 41 जेजू म्हणटा एक और दी तुम्ही ताळणेक पडून आसा Praise God. जागृत रावात आणि मागणे करात आत्मराज्य आसा करो पोरकूट असो Amen. Puro. Thank you, Jesus. तुम्ही ताळण्यांत पडो ना जावच्याक जेजूगे आपणागे बेनिफिटा लागून म्हणा तो ताळण्या तुम्ही ताळण्या पडो ना जावच्याक Sister, you take my Bible and you can also read in English. I want both the translation. Thank you, Jesus. तुम्ही ताळण्या पडाई मग ताळण्या पडपा ना जावच्याक एक आन्सर दिलो आहा थिंगा कोताय आमी ताळण्या पडना जावच्याक प्रेज गॉड सो ताळण्या पडना जावच्याक सो जेजू म्हणटाय ताळण्या पड हांव ताळण्या पळे ते ताळण्या पळे करेक्ट देवाकू ब्लेम कोताय कित्याक हेय जायना जाल्यार देवा ब्लेम कोतले तेय जायना जाल्यार देवा ब्लेम कोतले बट थिंग सांगिल तें कोताय ना सांगिल जाल्यार पोत जाल्यार तोय आन्सर आहा थिंग वता मागीर थँक्यू जीसस प्रेज गॉड Yeah. Stay awake and pray Stay awake and कित म्हणला pray so that you may not sleep into you may not sleep into temptation spirit indeed is eager, but the flesh is good 40 sister come 40 the spirit is willing, yeah but the flesh flesh is 40 years will go above 40 He went back Jesus went back to his disciple आता जेजू आमचे येला पोतून ओके मागणे कोता and found them asleep. की जाता जाणा हांव मोठा जायत पाटी मागणे कोता तिंगा न्हिदपटा पटा करेक्ट हांव मोठा म्हाका पट काय म्हण थँक्यू चीज He went back to his disciples and found them asleep. So And he said he to said to Peter, could you not stay awake with me for even an hour? okay, oh answer jalla. It's a minimum. Okay, तुमको maximum जाते बसे मुझसे. There is no sister in मुलो एक और मुझे काशे. Okay. No brother. I'm not saying 1 hour, okay? You can do as many as you want. But minimum 1. Okay. No, Eri. Where I say to them, while we confession, you have to, have you done your Bible? She goes in her room. She does. That's between her and the Lord. Yeah. Muge do duty as a mother to bring our children as a godly children. And I cannot do it. Still, I see addiction. But it's not upon you and me to cry about it.
It's upon you and me to take it to the Lord, brother. Lord is talking to you. Isn't He? I don't know, but He is talking to you. He's telling me to tell you this. Thank you, Jesus. Praise God. Brother, to Korean, because I know I'm Soita edition. But I'm not getting frustrated. Isaiah 54:13 to ka read God. The Lord is teaching. They have been taught by the Lord, and great is their peace. If you know anything for the children you want to confess, the enemy is trying. Makai takwita. Amuta ami vada hai ami. Kit kotai sogle kotai. Sogle burgya lagun kotai ni brother. Isaiah 54:13. Isani rat mur. Buruela jale awe salt mantole. सगळ्याच ज्या भुरग्यांक खूब सोरेस्पोत शिक्षण दितलो त्या भुरग्यांक पोगोंक मेळटली शांतीची पोरती. And I declare, I declare for my children. I say, Lord, I do not agree to what I see. I agree to the written word. If the word says that my children have been taught by you, and great is their peace and their prosperity. Tu khabar aspana tuge burgi hoimba toliti. When you are, one person is needed. When you believe, your household is safe. No Jesus. Amen. And it's for us also, When I went to UK that time, I did not agree to it. I rather see or hear, get sense dakwitaite. My full focus is on the word. Burela, pela muge duty niti. Lord, tuge duty. Thank tu sangila. Jeremiah 1. Muge even Elijah. To mudpa lagalo. Mama, am I a prophet upon propheto? I said, yes, it's written. We'll read that Jeremiah 1, 4, and 5. आणि हांव मागीर तें दाखयत थिंगा तांकां झुजोंक गेलें ना हांव तें म्हाका ती दिसती पडटा दिसभर आनी हें तें आय सेड लॉर्ड हांव माय मुटरी झगडो पळयताय न्ही सारकी बट हांव गेलें ना आमलो जेजू बरयलो आहा थिंगा हांव सांगत ताका यू आर अ प्रॉफिट एंड वॉट आय क्लेम what I believe, that shall be done for me. Because Mark 11:24, it's written, when you pray, when you do not doubt, but believe what you have prayed, that shall be given unto you. It's by believing I receive. Amen. 1, 4, and 5. Jeremiah. सोरेस्पोराचे उतर म्हाका पावलें. दुसऱ्यान तुका आकारचे आदी. So, जेन्ना आमगे भुरगे जेन्ना मागनी चड एशको हें जाता हांव भुरग्यांक केन्ना घेयना हांव हिंग धांवमान येतालें ते भुरगे थिंगा आसतालीं घरा दोन हांव म्हणटालें पळयतात म्या तुगे हात थिंग आतां हांव हिंगा आहा इन सुसेगाद बसतालें आनी आय यूज टू डिलायट इन द वर्ड आनी मागीर कितें करतालें मागीर ते थॉट येताले दुबा तकल्या येता न्ही की जालका यो थिंग एकल्या हांव म्हणटा पळयतात म्हळ्यार तुका सांगिला तूं एंजल्स गायले जाल्यार तुगे ड्युटी मुगे न्ही जाल्यार हांव मुगे भावार उतर आहा Psalm 91 angels have been encamping they have given in charge त्या उलोवपा लागले स्क्रिप्चर उलोवपा लागले ते म्हाका फ्लॅश जाले आनी जाताय आनी ते उतरू ना जाल्यार कितको फ्लॅश जातले Before I formed you जेन्ना हांव मुगे देवा बरें वयता लायक हांव म्हणटा बिफोर संसार रोचनी पयल सुद्दां during the time of creation you created them in my womb. Yeah. I knew you. So he knows them Before you were born. Before even you were born. I set you apart. भुरग्यांक टेन्शन घेताय न्ही कित्याक घेवपाचें
हें उतर मुड्डा हें खबर आसलोली हें मुडपाचें. And I appointed you And I appointed you a prophet. जेन्ना तेन मुको इंसालें for the nations, to the nations. So जेन्ना मुको उतर इंसाल तेने मामा am I a prophet? इंसा तेनी भुरगीं कित कितें घेवन येता एक खंयसून. ओ मुको आन्सर आसलो कितें उतर हा आतां. कालचा तें येता जिबेर. हांवें म्हणलें yes, you are. It's written according to Jeremiah 1:4-5. You're blessed to be a blessing. That Lord has chosen you, not I. He has chosen you. जाल्यार ते टॉर्मेंट कोताय ते दाखयता तें लायक तेचे फोकस ना आतां. कित्याचे फोकस आहा तुवें म्हूण जाल्यार मुगे ड्युटी न्ही तुगे ड्युटी बापा पुतान पळयतात मागीर तेंकां ते रस्त्याचेर हाडपा मुगे ड्युटी तेंकां उतर दिवपाक. जाल्यार मुगे ड्युटी तेंकां झगडपाक भुरग्यां कडेन झगड जाल्यार रिलेशनशीप गेलें. म्हळ्यार तें बॅटल येयलें तें तेको आर्ग्यू करपा जायना. तेंकां एडिक्शन आहा जाल्यार तूं ते डिमन्साको आर्ग्यू कोता डिमन्स the evil spirit is the addiction everything is a evil spirit. That is why we take the authority in Jesus name. I take the authority in Jesus name. I command that spirit of addiction get out from my children right now in Jesus name. तो मुझ भितर आहा तेका माक अथॉरिटी दिल्या माक हांव अथॉरिटी घेता जिंगा लागोन भायर सोलो ना मुझ भितर आहा तेक लागोन तो भायर सोता. म्हळ्यार म्हाका खबरू नासलो जाल्यार कितको कोता हांव आनी आतां चोयता कोता तें चोयली मुगे रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें मुगे बापाचे बाळ दोता तुगेलें बापा मुगे न्ही तें तुवें बरयलां हांव तें कन्फेस कोता आनी हांव तुगे थ्रोनाको येता. कितको यो म्हणल्यार तुगे थ्रोनाको हे वॉट कॅन प्लीज गॉड. सो तूं चोयता आयकोता इमोशन फिलींग तुका चोयत तेजे तूं वयता आयकोत तेजे कोण खबरो सांगिल्ल्यो तुगे तुगे गो थिंगांनी आनी आहा थिंगांनी कितें कितें सो तूं आयकोत तेजे वयता फिलिंग्साचे वयता इमोशन्साचे वयता. what is it written in there in the word what God has joined together let no one separate. तूं म्हाका दाखय it's not important. दाखयलें जायतें केलें जायतें. They are the facts and facts will change but truth is the word of God. The word of God said what God has joined together let no one separate and it is the glory of God. So if I would have believed the lies all the time जेमगे गोमाय लायक ती जायत हायड करपा सोदताली जायत लिपयलें बट येयलें सो बट येयलें भायर सोलें. थँक यू जीजस. कित्या लागो सोलें कित्या एक टायम येयलो जेन्ना हांव सांगतालें त्या रिट्रीटा गेलोलें त्या रिट्रीटा इंस्ट्रक्शन मेळ्ळें हांव फॉलो करीत रावलें. मागीर दुसरे रिट्रीटा ब्रदर एमन मेळ्ळो आनी हांव वळखना आहलो तेंकां कित्याक ते हांव सारकें न्यू तितू. तेन्ना म्हाका म्हळें जेन्ना हांव तेंचे बरें गेलें म्हाका आन्सर जाय न्ही हांव वयत न्ही आतां तेंचे बरें. तेन्ना म्हाका म्हळें तूं 1 म्हयन्या मदें तुगे घोवा चोयतलें. हांव म्हणलो वान कितें म्हणटा कितू वर्स जालें फोन ना एकमुखार चोयल ना 1 म्हयन्या मदें तुगे घोवा चोयतो म्हणटा. आयकलें आनी केलें भायर गेलें आनी नोव्हेंबर तेदोना रिट्रीट फर्स्ट डे आमगे पारा उसगांव तो रिट्रीट सेंटर स्टार्ट जालो ते दिसू फर्स्ट सेशन आनी तेज्या पयलीं हांव बायबल क्लासी वयतालें. जेन्ना तो नंबर गेलोलो एक सिस्टरी गेलो तेगे बायबल क्लास चलताय तुमी जॉयन जावपा जाताय बारोनाची एवरी डे फ्रायडे एंड सॅटर्डे एंड संडे ना बट कोंकणी तें तुवें जॉयन जावपा जाता. थिंग कितें जालें मुगे न्ही उलयताय टिचींग दिताय म्हळ्यार मुगे कांय वचना. बूक घेवन हांव बसोता एवरी डे भुरगे एस्क्रात दाटा बसोता हांव ब्लेसीड सॅक्रेमेंटा वयता मिसा वयता मागीर बरयता क्लास अटेंड करता सगलें कोता कित्याक मुगे मिलाक जावपा जाय म्हाका. सारकें सगलें कोता बट कांय जायना कित्याक
एक मिसिंग आहा थिंगा. आमचा येस. सगळे कोता. हुंय अटेंड जावं मिटिंगसो अटेंड जाता. हुंय वोस म्हणटा बूक बी घेवन सारकें रेडी. बट मुगे कितें आयकना. सप्टेंबरांसो अटेंड जाता. सप्टेंबर जालो. ऑक्टोबर जालो. नोव्हेंबरा म्हळ्यार एंडा गोवान डिवोर्स फायल केलो. लेटर येता. आतां अटेंड जाता सगळें कोता जाल्यार हे आनी जावपाचें. टेस्टिंग सारकें 100%. सोडून वचपा जालें ना मुगेलें. तुमी येता हिंगा म्हणटा सगळें कोता पण कित्या जायना. हांव मुगे आनी टेस्टिंग सांगपाचें न्ही. Bapak jadi problemas ada ya terus dari video kan atas itu apa kalau belum muda kayak bos Correct. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सोड म्हूण सगळें सांगताय. सगळें म्हाकाय म्हणलोलें कितें इजी न्ही. बट उतर कितें म्हणटा तुवें उतरां वयल तेका. उतर कितें बरयलां आहा दिवस दीप म्हणटा. Matthew 19:6, Mark 10:9, Genesis 2:21-24. जेन देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नाय. म्हणलोलें मुगे पायन दिकू म्हणलोलें मागीर प्रेज God. yang Thank you, Jesus. चलो हाँ. काय जापान buat berbalan pokok hidupnya dia bangun ओके प्रेज गॉड. jadi ada mata pending mulai ngam di tinggal pemil प्रेज गॉड. जेन्ना तूं उतर तूं भार तोता जेन्ना मागता हिंगेन जेन्ना हांव ऑलरेडी चोयताय देवान म्हाका सांगिलां तें ऑलरेडी जालें तें आमी सांगताय. बट तो दुसरो मनीस गेट तो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो भावार्थान घेवपाचें. जशे जायतचा लोक सांगताय सोड व्हेरी इजी सोड. सो संवसार आहा तो मनीस कितें म्हणटलो सोड. जो संवसार आहा तो मनीस म्हणटलो ते कॅन्सर जाला बट तो म्हणटा जेजू तुगे गायन उतरां आहा तो म्हणटा जेजू तुगे गायन कॅन्सर काबार. बट तो मनीस संवसारा मनशाको कनेक्ट आहा जाल्यार संवसार म्हणटलो आवय कॅन्सर जाला तूं आनी उरतलो मरतलो भिरांत जाताय. बट उतरां आहलो मनीस अंडरस्टँड जाता की ते फॅक्ट ओय इट्स अ फॅक्ट. दोतरान मुळा दोतरान दिला फॅक्ट. But That example is over here. yes, My sister, praise God. say like now she's in the last stage of it. Yes. I said no. My sister believed and declared that Amen. Thank you, Jesus. Because she understands now, sister, and understands the power of the word of God. And she's believing and she's receiving it. Because she has known
that there is no other thing about the word. Yes, above the word, there is no other thing, and besides the word, there is no other way for salvation and for healing. And everything is done on the cross. But only thing is, my believing can receive it. We can Yes, there I'll come now there. Jenna मुगे तोकल्या आता हांव वर्डा नाहलोलें ओके उतरां ना तोकल्या कितें जाता गेलो 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 ती भिरांत येयली सो मुगे थिंकींग आहा तें कितें जाता रॉंग करेक्ट ब्रदर मुगे थिंकींग कितें रॉंग आहा आतां थिंकींग रॉंग आहा जाल्यार कितें मुगे बिलिवींग कितें जातालें रॉंग बिलिवींग रॉंग आहा जाल्यार कितें जातालें एक्शन कितें जाता मुगे मुगे उतरां कितें येतोलीं स्पीकिंग कितें जातालें येस सो थिंकींग रॉंग बिलिवींग रॉंग एक्शनूय रॉंग स्पीकिंग रॉंग जाता मागीर खूंय पावता हांव मुगे डेस्टिनेशन सगळें कितें जालें माय डेस्टिनेशन बट जेन्ना अंडरस्टँडींग येयलो उतराचो समजिका येयली रिपेंटन्स येयलो कितें जालो पयलीं हांव रिपेंटन्स म्हळ्यार कितें म्हणटालें जाणा जोगरी कोतालें 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 देवा कडेन आनी वयतालें आनी पाद्री सांगतालें ओके हांयको घराको वयतालें हांयको जोगरी कोतालें तो रिपेंटन्स आहलोलें मुटाय न्ही पातो केलें वोस कुमसार जालें हांव म्हणा कुमसार इट इज इम्पॉर्टंट ओके तो साक्रामेंट आमगेलो बट अंडरस्टँडींग कितें कुमसार पातो केलें दुका दूख दोली पातकाची कुमसार हावस यो बट हांयको सेम थिंग कोतालें बट जेन्ना उतरां येयलें तेदो म्हाका अंडरस्टँड जालें रिपेंटन्स म्हळ्यार कितें आतां म्हणटलें भुरगीं थिंगा कितें कोताय काय म्हण ओके ती तेशी कोताली ल्हान आसतना खूंय हांव तेंक घेवन भोंवन तेदो रिट्रिटाक म्हाका दिसताली ती व्हिडिओ घेवन आयक बसताय म्हण घराको येयली म्हणटरी म्हाका म्हणटाली मामा वॉट्सएप पावो तोंड बंद कर तेका लागून हांव तेंकां तेंचे फोकस सुद्दां कोना तेंगे कान खूंय आहाय हिंगा आहाय तेका लागून घरा मुगेलें 24/7 वर्शीप हिम्स टिचींग सगळें ऑन आसा ती आयकूं आयकनाका ती घेवन बसलें मोबायल टॅबलेट घेवन बसलें म्हाका दिसता टॅबलेट आहा दिसो तें दिसती उतर बरयलें तेजी हांव फोकस कोता म्हाका सांग दी ना सिस्टर इन द कार ऑल्सो बट आय नो I believe in the written word, not what I see. म्हाका इंडाराको माय शिकोयताय थँक यू जीसस दॅट इज इनफ फॉर मी कितें हांव कितें कन्फेस कोता तें जाताच उतर आज हांव म्हणटालें उतर वर्ड हांव शिकयता म्हूण वर्ड हॅव पावर वर्ड बट आज दुसरे डायरेक्शन हांव वयलें थँक यू जीसस ते टेस्टमनी वयत थिंग पावना बट आनी कितें शिकोवपाक कितें हांव नोको बट थिंग कोणाक कितें जाय तें दितलो पळयतात न्हू थँक यू जीसस आमी शिकोन येता एक पण जेन्ना हांव शिकोता हांव जाणा हांव थिंग वयता तो तें दिना दिना तेन्ना म्हणटलो हें लायक न्हू ताका जाय तें मुगे बॉडी इज युज्ड माय मायंड एंड माय vocal cord मुगे स्पिरीट इज वन with the Holy Spirit. So he talks. आम प्रिपेअर करून येताय आमके जाय म्हाका तें जाय तेश कोन जावपा जाय तेश कोन केन्ना जेजू कितू कितको जावपा जाय जाला म्हाका जाय आसलोलें आतां जालो जाल्यार तें जावपा नासलोलें तें मागीर म्हळ्यार आयको तेंच बॅक टू झिरो वयतालें बट जेन्ना तें शिकयलें टेस्टिंगाक गायलें उज्यां गायलें उज्यां गायल सारकें तपास तें उज्यां वोसोन Yes, सारको praise God. get them by. Yes, Are you? thank you, Jesus. And that is what? It's what?
victory to overcome. Amen. Praise God. So we know that what we have, gone through and what has overcome the world. Okay, we'll go 1 John 5:4. Tingya putun. 1 John 5:4. Tingeta ha. आणि त्याच्यो आज्ञा जड न्हय कित्याक जांकां देवा जोल दिला ताणे संवसाराचे जोईक पेला संवसाराचे आमी जोईक पेला ते ये आमचो पावाट. Praise God. So आमचे वयताय तेजे जोईत कोण होता देव होता न्ही कोण होता हे आमचे सिच्युएशन येयले तेजेर जोईत कोण होतलो कितें रीड केलें थिंगा आतां थँक्यू जीसस तेका लागून जाय आसलो म्हाका हांवूय आलोले जेजू व्हरपाना मागीर आम्ही येलो का ना हांव म्हणटालें मगे जेजू कोतलो बट थिंगांचा कोण वतलो Because all those born of God Because all those born of God overcome the world. overcome the world. And this is the victory And this is the victory which overcomes the world. our faith. So जेन्ना मुगे जायना आसलोले लायक आनी हांव पोलंड गेलोले तेदो सुद्दां फर्स्ट टायम गो येयलोलो रिट्रीटाक गेलोली बट एवरीथींग सगळ्यांक दिसतालें जालें आनी हांवें मुगे तोंड केन्ना उगडूं ना की दिसती पडटा हांव केन्ना उलोयना ओके मुगे फर्स्ट टेस्टमनी हिंगा दिलो ती आजून आहा तेजे हांवें तो फर्स्ट स्क्रिप्चर दिलो होता प्रोवर्ब्स 18:21. तू कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवी. Death and life is in the power of tongue. Those who love it will eat its fruit. So moron आणि जिवीत जिबीचेर मुगेले आनी म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घे. सो जे सिच्युएशन हांव आहा फॉर एग्जाम्पल जे सिच्युएशन हांव आहा तेच परिणाम म्हाका लागून Proverbs 6:2 कोण रिस्पॉन्सिबल ताचो या पयल्या आमगे फेथ ओवरकम कोता आनी कोण रिस्पॉन्सिबल त्या सिच्युएशना तोच या जो तुवें उतर दिला आनी तुजे उतरांनी तूं झाडाक सांपडलाय जर मोच्या मुता ते ओरतोन इतलो भायर सरू आनी जर तुज्या शेजाऱ्याचे पोटपी काला तुवें तुका घालाय दोन अशें कर वच लार्मिकाय घे आनी तुज्या शेजाऱ्या कडेन माग. Poro to say you are snared with the utterance. Yeah, read sister. 4:2 you are snared with the utterance. 6:4 you read sister. Do not give sleep to your eyes. No. 6:2. जर तूं उतर दिलाय If you have committed yourself with your own lips, know that you have threatened yourself Yourself with your their own words. Amen. 6:2 only, no? So NRSV, I just want NRSV. Elisha, just read, go in NRSV. Proverbs 6:2. Proverbs 6:2. Proverbs 6:2. Go in Bible app. त्याचे बरें कोण आहा तें Proverbs 6:2 NRSV. Read.
Okay. You are snared by the utterance of your lips, caught by the words of your mouth. Okay. कित बोलेला हा? You are snared by the utterance of your lips, caught by the words of your mouth. For example, आमला नसतो इंद्रा मारपाती ट्रॅप राहतील करेक्ट राहतील तो बोंता नी इंदूर करेक्ट नो तू बों नो प्रॉब्लम चोच केदो थिंग भितर सुद्धा असतो भायर सुद्धा येतो तो बट केदो पडतो तितूंकू वासाचे वयत तो भितर आतां इंदूर चोयला न्ही आम लिपोन चोयताली न्ही इंद्राक ट्रॅप घाताय चोयती रातेर कित जाता रातेर गायल्या न्ही तूं गायल ना केन्ना म्हगे मामी घाता आम चोयला तें कित घातले हाड्याचो तो वासान येता न्ही करेक्ट न्हू तूं भितरसून भायर सुद्धा येतो चोयला हें चोयल ना बट केदो वसोत तो कित कोता तोंड उगोटा न्ही तेश कोन्न आम तोंड उगोल म्हुटरी तें उतर भायर येता आवय भुरगीं हेसोली बोंडे भुरगीं हेसोली तेसोली मुगे उतरा लागून ती थिंग पावल्याय देंवचारा ब्लेम कोनाकाय हांव म्हुटालें फॉर एग्जाम्पल ताड पडोली मुगे पहाड पडोली एक उतर आमगे यू नो गोंय व्हेरी कॉमन आमगेले भुरग्यां पाड पड म्हळ्यार मुगे पाड जालें म्हणटी कोणा रिस्पॉन्सिबल म्हणटा देंवचारान केल व्हेरी केअरफूल तोंड कोण उगोलें डेथ आनी लायफ कोण दिलें भुरग्यांकू फॉर एग्जाम्पल हांव दिता मुगे घोव कित म्हणटालें पयलें आरे हांव डिवोर्स घेतोलें डिवोर्स जालो बऱ्याचें म्हणप न्ही ओके डिवोर्स घेतोलें डिवोर्स बस तूं राग येल म्हणटी म्हणप हे काडप आनी भायर मारप तेजे कित कोतालें मुदी काडटा आनी भायर मारता सारकें तो वयतालो सोदपाक असो नाटालान म्हणटालो एकू म्हणटालो आपोण केल म्हणटरी न्ही एकू पाट कोतलो आपोण एकू पाटी कोतलो तेन्ना कोतलो तो उतर म्हणटालो आनी हांव म्हणटालें वच रे हांव घेतो मरे डिवोर्स कोण म्हणटालो जालें सो वाव जे सिट्युएशन आहा कोण होईल म्हाका कितें उतर म्हणटा आनी उतर इज करेक्ट इट्स एक्टिव अलाइव एक्टिव एनर्जेटीक ऑपरेटीव मुगे उतर सो उतर हें कितें दुसरी ती बॉटल दी थंय उदो दिसती पोणा हें कितें हितू कितें आहा एक सबस्टेन्सान तुका बॉटल उदो आहा जेन्ना मुगे उतर वयता ओके फॉर एग्जाम्पल उतर जेन्ना उलयता हितू कितें आहा डेथ आनी जिवीत आनी ओके वर्ड नेगेटीव उलयलें जाल्यार नेगेटीव हार्वेस्ट मेळटलें पॉझिटीव उलयलें जाल्यार पॉझिटीव हार्वेस्ट जातलें ओके म्हळ्यार तितू कितें उलयत तें जातोलेंच थँक यू जीजस कितें आहा इट्स अ स्पिरिच्युअल कंटेनर वर्ड आमगेलो इन स्पिरीट वयताय आनी ते एक्ट जाता आनी ते मागीर फिजिकला मॅनिफेस्ट जाता आनी कोण रिस्पॉन्सिबल मागीर ना हांव कोणाक कोताय देंवचारान केलें ना देंवचारान केलें न्ही ते वर्ड्स पाव मागीर कोरया सगळे एकू दीस नाका बाट कोतालीं आमी तें बरें स्लो वचपा जाय तितू तेजे जायत स्क्रिप्चर आहाय ते थिंग दिवपा जाय ते अंडरस्टँड जावपा जाय कित्या लागून काय हांव थिंग पावलां की हांव सिट्युएशन आहा तें कित्या लागून तेन्ना पयत आत्मा आमकां उलयतालो तेन्ना आमकां कळटलें ओके प्रेज गॉड थँक यू जीजस
1 John 5:4. आणि त्याच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जाका देवान जोड दिला ताणें समजता न्ही हें सारकें आयको स्क्रिप्चर आणि त्याच्यो आज्ञा जोड न्हय आनी तेच्यो आज्ञा चोड न्हय कित्याक जाका देवान जोड दिला कित्याक जांकां देवान चोल दिला ताणें संवसाराचेर जोईत पेला ताणें संवसाराचेर जोईत वेला संवसाराचेर आमी जोईत पेला संवसाराचेर आमी जोईत वेला तें हें आमचो भावार आमचो भावार्थ सो जेन्ना एमेन जेन्ना मुगे घोव येयलो हांव म्हणटालें की हांव उतरां उलयतालें की मुगे घोव येतलो हांव वयतलीं मुगे आम पोलंडा आसा तेदोना येतलीं एक्झॅक्टली जालें दुसरें सगळ्यांक दिसलें घोव येयलो तेगे सगळें जालें बट हांव जाणा सगळें झिरो आहलोलें म्हण हांव तोंड जेन्ना म्हाका स्क्रिप्चर मेळ्ळो प्रॉब्स 18:21 हांव मुगे तोंड झीप केलें एक उतर उलयना जालें केस आहा गो ब्लेस्ड भुरगीं केस आहाय ब्लेस्ड हाव आर यू ब्लेस्ड आनी ब्लेस्ड मोठा ब्लेसिंग येयलें आमेन जेन्ना तूं मुटोलें तूं तोंड उगोटोलें मुटोलें आवय हें जालां डायबेटीक आहा प्रेशर आहा आनी कितें आहा घोव केस आहा बोडना जातालो मुगे घोव हॉस्पिटला आहलो थिंगा बट हांवें केन्ना मुगे तोंड उगोवन केन्ना कोणाकू मुडना हॉस्पिटला आहा म्हूण केन्ना येचाल जाल्यार ब्लेस आनी कोणाकू उलोय नाहलो फोनूय चोड फोनाचेर वचनाहलो कित्याक एक उलयलें जाल्यार आनी दुसरें प्रेज गॉड सो म्हळ्यार हांव एक म्हणटालें देवाक भावार्थ ना म्हाका हें तूं म्हणटा जे वॉट गॉड हॅज जॉयन टुगेदर लेट नो वन सेपरेट एमेन तेजें म्हाका भावार्थ ना ओके म्हाका भावार्थ ना तें अंडरस्टँडींग म्हाका येना भावार्थ ना आनी सगळें काम जाता बट जेन्ना घोवाचें येता तेन्ना म्हाका भिरांत ती एरिया भिरांत सगळें हांव चोयलां लायक द लॉर्ड वर्किंग इन एवरी एरिया दॅट सायन्स एंड वंडर्स इन एवरी एरिया मिरेकल जाताय जायना लोकांक जाताय बट जेन्ना घोवाचें ते एरिया फियर सो फेथ ना म्हाका ओके वे देर इज फियर there is faith cannot work so we cannot worship God, we cannot same time worship or we cannot fear operate jata faith operate जावपा जायना ओके फियर जाल्यार फियरूच सो जेन्ना मुगे काजरायचे येताले तेतून मॅनिफेस्टेशन चोयना आहलो कित्याक म्हाका भिरांत आहलोली जें दिसती पडटा तेजेर आयको येता तेजेर सेन्साचेर 5 senses so the word of God in my marriage like what God has joined together it was not म्हाका हांव म्हणटा मुगे देवा सांगिल्लें हांवें देवा म्हाका शिकोय काजार जिवीत काजार what God has joined together let no one separate आनी तो दीस येयलो तो दीस हांव मागीर सांगतलें कितको जालें कितको शिकोयलें ओके फर्स्ट only thing is भावार्थ म्हळ्यार अंडरस्टँड घे आज भावार्था विरेत देवाक मानूंक जायना ओके सो तो भावार्थ येतो जाल्यार आयकॉन the faith comes by hearing and hearing by the word of God so today as we are here कोणा मुरे जायचा म्हणटा प्रोफेसी हांवूय गेलोले प्रोफेसी मुगे कितें जातो काय म्हण सांग म्हण ओके 1 John 4:4 You, my children, are from God, and you have already overcome these people, because the one who is in you is more powerful than the one who is in the world world. Amen. So that is what greater is the one who is inside me than the evil who is in the world. जाल्यार तो आहा तो आतां like that is why I'm saying तूं म्हाका कितें सांग कितें कोर whatever you tell me the greater is the one who reveals things which are yet to come कोण प्रोफेसी तेंच म्हणटा हांव केन्ना प्रोफेसी करपाक कितें जातोलें तें हांव
चार हांव भोंवतालें मुगे सांगाय खुंया. But now, where I am, तो सांगोता, he reveals, he prophesied that, तो प्रोक्रो सांगोता, because we have to build that relationship. देवान कित म्हळ्यार आज कितशें केलें आमी? Gospel of Matthew 26:40-41. जेन्ना हांव ते जेजूक ओडक नाहलोलें, but I took a step. जेजूक तूं कोण तो शिक, कोण तो दाखय. आनी जायत effort, it's not like where I am today, it's not just I just got it. No. बेश्टें मेळना म्हाका. एग्जाम कोतो जाल्यार आन्सर कोतो जाल्यार हार्ड वर्क घालपाचो. तो हार्ड वर्क दीस आनी रात घायलोय. And he revealed himself. I started seeking him with wholeheartedly. Matthew 6:33 korpa lagole. First seek the kingdom of God and his righteousness, and rest everything shall be added unto you. So we'll ask today, are we seeking him? Are we first keeping our God, or we want my miracle or my this, my that? Lord has said, everything will be added unto you, but you have to do something first. So, Pongni Nach, sister. Matthew 6:33. देवाच्या राजा परमने जियो ताकाच मानकाचे सगल्यो वस्तू तुम दितो म्हळें, दॅट इज गॅरंटी. जेन्ना हांव पडपा लागोलें मुगे सगळें येयलें. हालेलुया, आमेन. आनी तो कित जातो तें सुद्दां सांगता. म्हाका वचपा नाका हुंय लायक बट येस वचपा ना. हांव वयता लायक हांव वर्ड आजून पासून हुंय वच, हांव मुगे वर्ड बूक आनी पेन आजून घेवन वयता, आयकोता. It's not that you know everything. Still, I'm learning. It's a process. Until my death, I will be learning the word of God. I am seeking him. But some areas we also need, when we do not understand, we also need to go and sit with the Lord. Sit with him. It's not that I know everything. Never, we will never know everything. We always are learning on this planet Earth. Every day is a journey where the Lord teaches. He will teach from any prophet, any son of God, any man of, any man of God, atamko uleita through me. But we have to be learning all the time. Jena mute I'm full. You are not teachable anymore. I go, I sit, I still, Lord, I don't know. Awa kai no ko. Amuta, Lord, I do not know. Teach me. But, when we have evening classes also, where they say, sister, please, todo time di muta. Todo time di to kelo. Sometimes, makai jaye, makai awi tituch, poitat mo shikoita don, makil te don, mugele makai shikoita, te makai udas kota, ami bosota, ami getai, not, आम दिले मुगे काबार नी आमी शिकताय. Thank you, Jesus. So, Matthew 6:33. Set your heart first on the kingdom of God and its justice, and all these things will also be given to you. So, amen. Do not worry. Do not worry. 34. Yeah, continue. Do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. We have time, Okay, praise God. Thank you, Jesus. So, माशे ब्रश अप करे आम कित शिकले. ओके, भावार्थ अजून भावार्थ म्हळ्यार कितें जायता. भावार्थ म्हळ्यार कितें थिंगाय पावल नाय जायता. किंगडम ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें. रिपेंटन्स शिकोवपा येयलो. रिपेंटन्स, so many things, but it will not get covered, no.
repentance is, हांव म्हणटा ते भाशेन जेन्ना म्हाका उत्तर today, right now is the time where repentance is happening तुमगेले आनी मुगेले. Because the repentance means change of my thinking. As I said, when my thinking was wrong, my believing was wrong. Because thinking wrong हा सगळे understanding सगळे wrong जाता. कित्याक उतर नासलोलें. आज जेन्ना ब्रदर तुका एक उतर मेळ्ळा, तुगे थिंकींग कितें जालें? प्रेज गॉड. डिफरंट जालें ना, चेंज जालें ना. हें उतर बरयलां आहा तें मेळ्ळें म्हणटकीर तुगे कितें जालें? पयलीं कितें चिंत्ता तूं? चेंज जालें. ओके? Repentance येयली according to the word of God. Today repentance have come. That is repentance. Change of thinking. Thinking is right. Believing तुगे automatically right जाता. When believing right जालें म्हणटकीर तुगे action, तुगे speaking right जाता. And तुगे path right जाता. तुगे path right जालें म्हणटकीर तूं destination वयता तें तुगे destination correct जाता. Amen. हांव चड शिकलो ना हें, बट पयत आत्मो जे गायड कोता जे मुको जालें तें हांव सांगता आनी सो जे सगळे हिंगा आहा पयले ते थॉट्स अकॉर्ड एंड जेन्ना तुका उतर मेळटा तो टायम तो दीस रिपेंटन्स स्टार्ट जाली. Today, right now is the day, right now is the time where my repentance has started. Repentance is change of thinking. Amen. हे कोंकणीन सिस्टर कोंकणीन म्हणया आतां. Repentance. मन बदलप. आतां आज सोन स्टार्ट जालें, आजसोन स्टार्ट जालें. जेन्ना तूं कळ्ळें की जेजून कितें केलें खुर्साचेर, जेजून म्हणलें सगळें सोंपाडलें. आनी तुवें कितें म्हणलें? जेन्ना जेजून म्हणलें सगळें सोंपाडलें आनी तूं तें तूं पयलीं कितें दिसतालें हें जें सिट्युएशन येयलां तें सिट्युएशनासून कितें जाता सगळें मुगे जिवीत सोंपाडलें. बट जेन्ना मुगेलें उतराचे सोन आमी समजिकाय घेताय ते उतराचे सोन समजिकाय गेले म्हणटकीर मुगेलें चेंज ऑफ मुगे मन बदलता आनी तें मन बदलतरी तुगेलें भावार्थ म्हणजे तुगे बिलिवींग तूं स्वत मानिता ते उतराचेर आनी जेन्ना तूं स्वत मानिता तुगे उलोवप डिफरंट जाता. पयलीं तूं उलयताली मुगे सगळें काबार जालें. आतां तूं कितें म्हणटा जेजून काबार केलें तें मुगे न्ही जेजून वयलें काबार केलें. तें तुगेलें थिंकींग रायट जालें म्हणटरी बिलिवींग रायट जाता. बिलिवींग रायट जालें म्हणटरी तुगे अंडरस्टँडींग जालें म्हणटरी उलोवप रायट जाता. एक्शन रायट जाता. उलोवप सारकें जाता. तुगे सगळें पाथ रायट जाता आनी तुगे डेस्टिनेशना तूं पावता. गेलें डेस्टिनेशन आमगे सगळें हुंयसर स्टार्ट जाता. झूज हुंय आहा मन. So first thing आज जाला is repentance. That is change of my thinking. Change of mind according to the word of God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this, for the time which we have spent with you, for the word which you have given us, and what you have taught us, Holy Spirit. As your word says, repent, for the kingdom of God is at hand. And thank you, Jesus, that what the wrong thinking I had before is completely destroyed by the power of the Holy Spirit. And the repentance, according to the word of God, repentance is change of my thinking, change of my mind, according to the word of God. When I received the word of God today, repentance has come according to the word, and the word, as I received it by believing, Lord, I have received eternal life, life in abundance.
And when I know the truth has set me free. When I have received this word has set me free from what I had. The world was teaching me, and what I had, the understanding which the world was giving me. And thank you, Jesus, that you are the word. And when I received this word, my Lord, you have set me free, my family free, Lord. And thank you, Jesus, that this word has fallen on the good soil and it has produced 100-folds of harvest. In Jesus' mighty and glorious name, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Praise God.